करपा खातीर सगळ्यांक फुडाकार घेवची म्हणून सांग युती कशी तरी आमी घडयतलेच आनी अशें तशें जर कितें जायना जाल्यार फ्रेंडली फायट आसूंक शकता पूण युती करपाक आमी सदांच फुडारान आसतले आनी युती करतलेच। आज कशें आहा इलेक्शनाची प्रक्रिया फक्त डेट फिक्स जाल्ली आहा। दुसरे पक्ष नोटिफिकेशन केन्ना येतलें 25 तारखेक केस जातली ताजो सोक्षमोक्ष कितें जातलो ताका ते राविल्ले आहा। आमकां दिसता की बेगीन सुरवात करप आनी BJP असल्या पक्षाचे कडेन जेन्ना तूं झगडटा तेन्ना बेगीन सुरवात करप बेगीन लोकां कडेन पावप आनी एकवट जाता तितलो बेगीन करप हें गरजेचें। हाजे खातीर आमी बेगीन आमचे कॅन्डिडेट ऑन द फील्ड हाडिल्लो आसा। आरजीचो बोरींग सीट जो आहा तो सीट आरजी जिखपाक म्हाका दिसता आमचे जे हांगा लोक आसात आमचो सगळ्यांचो आदार मेळत जाल्यार तांकां तो सीट जिखोवंक मेळटा। तांच्या आदारान आमी हो सीट जिखोवंक शकता आनी BJP हांगाची घरा वचूंक शकता। BJPक घरा धाडपाचो जर उद्देश आसा जाल्यार एकवट सगळे करतले। डेव्हलपमेंट जाल्लो ना जशें की उदक लायट बारीक बारीक कामां हांगा लोकांक मेळना फॅसिलिटीज खूब कमी मेळटात। रस्ते तर पळोवपा सारकेच ना ते सगळे डेव्हलपमेंट करपाक हांव हेल्प करतलें अशें म्हाका दिसता। वेगळी वाठारांत करपाक मेळनाशिल्ली पूण म्हाका खबर आशिल्लें की जी एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल मायनींग रिलेटेड एरिया आमची शिरोडा मतदारसंघ जो सरकारान त्या टायमार 80 करोड जो डिक्लेअर केल्लो तो आयज पर्यंत खंयच्याय पंचायती हांगा मेळना। पूण तें सोड 2012 जेन्ना मायनींग एक्टिविटी बंद पडली त्या टायमार आमची पंचायतीची जी फंड आसा जो इकॉनॉमी आसा ती एकदम कॉलेप्स जाली। ताका लागून आमकां काम करपाक भरपूर त्रास जावपाक लागले। आयज जवळ 3.5 वर्स जालें आतां इलेक्शन जालें हांव पंच मेंबरी आसा पूण 1 रुपयाचें काम जालें ना। पूण म्हाका दिसता जी आमची ZP आमची जिल्हा पंचायत आसा तातूंत जवळ जवळ 50 लाख आमकां इयरली मेळटात। समज ते फंड समज आमकां मेळत जाल्यार गांवांत कितलींशींच कामां आसात जी आमी करूं शकतात। समज तर आमकां हो ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक देवान दिली जाल्यार आमी सगळीं कामां करपाचो आमी प्रयत्न आसतले हें चिंतूनच आमी आयज फुडें सरल्यात।